नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो. ड्रग्सांचेर सभाघर समितीचो ड्रग्स नॅक्ससावेलो रिपोर्ट अँटी करप्शन ब्युरोन मारलो भायर. केस व्याप्ती भायर. समितीचे मेंबर म्हणतात सरकाराचेच कोण तरी घुसपले आसुये. गोंयकारांक नोकऱ्यो राखीव दवरपाचे उतर ना. मात सांग्यावेले फॅक्टरीत खंय 80% गोंयकारांक नोकऱ्यो. उद्देग मंत्र्याचे विधानसभेत उतर. विजयाचो थाराव मारलो भायर. मोपा विमानतळाक घेतिल्ल्या जमनीर बेकायदेशीर चिऱ्यांची खण खात्याची धाड. जेसीबी मशीन जप्त. प्रकरण पुलिशे कडेन. मात धाडी घालूनय चिरे काडप चालूच. मोर्चा गाराणी घालून कॉलेजीक अनुदान मेळचे ना. पयली कॉलेज सुदारात. मांद्रे कॉलेजीच्या विशयाचेर मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत जाप. अनुदानाचेर ओग्गी. आणि नवदुर्गेची मूर्ती बदलपाचेर महाजन कुळावी गांवकारांनी एकठांय उपाय काडचो. थंयचो आमदार जालो म्हण मदीं पडपाक शकना. नवदुर्गेच्या वादाचेर सुदिनान तोंड उगडलें. खबरो विस्तारान. मिकीच्या अध्यक्षतेखाला सभाघर समितीन केल्लो रिपोर्ट अँटी करप्शन ब्रांचीन भायर मारला. अँटी करप्शन ब्रांच म्हणटा ही केस तांच्या व्याप्तीच्या भायर. ताका लागून तांणी तपास करूंकच ना. रिपोर्टाचेर कांयच कारवाय जावंक नाशिल्ल्यान सभाघर समितीचे वांगडी तिडकले. सरकार पक्षातले कांय जाण ड्रग्साच्या केशींनी घुसपल्ले आसात म्हण सरकार जाग माग करिना म्हण समितीचे मेंबर उलयतात. पळयात रिपोर्ट. मिकी पाशेकोच्या अध्यक्षतेखाला सभाघर समितीन तयार केल्ल्या पुलीस राजकारणी ड्रग्ज नॅक्सस केशीच्या रिपोर्टाचेर ते 2 वर्सां मायज बसून रावले. 6 म्हयने फाटीं सरकारान ती केस काडून अँटी करप्शन विभागा कडेन दिली. त्या विभागान ह्या केशीन तपास कामाक सुरवातच करूंक ना. ही केस अँटी करप्शन विभागाच्या व्याप्तीच्या भायर अशी जाप सरकारान विधानसभेन दिला. सभाघर समितीच्या वांगडी मात तिडकल्यात. समितीचो अध्यक्ष मिकी म्हणटा सरकाराचे कोण तरी केशींनी घुसपल्ले आसतले म्हूण कारवाय जायना. लवनय सरकाराचेर फोग काडलो. गव्हर्मेंटान विजिलन्सा धाडप म्हणजे गव्हर्मेंटाक खबर आसतली बाबा विजिलन्स म्हणून कोणाली गव्हर्मेंटाचे न्हू. म्हाका ज्या टायमाक रिपोर्ट करपाक तेंचे आमदार राजी आसना तितून पाटून ह्या सरकारांतले मनीस तितून आहा म्हणून जालें तूं ऑब्वियस गव्हर्मेंट करपाक जालें. देर इज लॉट ऑफ स्कोप when everybody alleges evidence is on record saying that there is evidence of nexus, then it cannot be just closed. तुम्ही किती करतले तुमचं रिपोर्टच बाहेर Report it is government's decision. If government want, government can start investigation. If government doesn't want, they will not investigate. But do you feel government doesn't want to start investigation? It appears that. बीजेपीन विरोधी पक्षान आसतना ड्रग्साच्या मुद्द्याचेर बरोच बोवाळ घाल्लो. सत्तेर येतकच बीजेपीन सभाघर समिती नेमली. मात आतां तेच बीजेपी सरकार रिपोर्टाचेर थंड बसला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. गोंयचे हजारांनी तरणाटे नोकरेक भायर चल्ले. गोंयकारांक नोकऱ्यो राखीव करपाचो विशय विधानसभेत आयलो. मात गोंयकारांक म्हण नोकऱ्यो राखीव दवरपाची शाश्वती उद्देग मंत्री महादेवाक दिवंक जमली ना. मात सांग्यावेले फॅक्टरीत 80% गोंयकारांक नोकऱ्यो दिता म्हण उद्देग मंत्री महादेव उलयला. विजयान खाजगी थाराव घाल्लो. ताणें थाराव फाटीं घेतलो ना. निमणे सभापतीन तो मतदानाक घालो आनी भायर मारलो. आमचे कडेन मेकॅनिझम ना टू एन्श्युअर दॅट गोवन्स अँड गोवन यूथ गेट दोज जॉब्स. हे आमचे एन्श्युअर करपाक मेकॅनिझम कांय ना. सो मेकॅनिझम हाडपा खातीर म्हाका दिसता हें रिझोल्युशन आमी मान्य करपाची गरज आसा. ही समस्या आसा ही फार काळापासून चलत आयिल्ली आसा आनी आमचो सरकार प्रयत्न करता. हांगा वदळ आमचे बाब रिजनल बाब म्हटलें की सांग्यार जर तुमी दितले काय म्हणून 80%. हांव तांकां सांगूंक सोदतां की इंडस्ट्री सुरू जावनी आनी सुरू जाले नंतर आमी या की 80% लोकां तांणी घेतला काय नाही पळोवप वचपात आमच्यान परत चेक करूंक जाता. ह्यो जो बाब विजय सरदेसायान हांगा जो ठराव मांडला ताका जे कायदेशीर स्वरूप जे आसा ते तपासून ते पळोवन आमकां कशा पद्दतीन हे मुखार करूं येता
ते करपा खातीर म्हजो प्रयत्न आसतलो. हांव रिक्वेस्ट करता बाबा विजय सरदेसायाक तुमी हो ठराव फाटी घेवचो. आणि हे रेझोल्युशन पास केल्यारूच तू दाखोवन दितलो की तुका गोंयकारांक प्राधान्य दिवपाक तुम्ही कटिबद्ध आहात म्हणून. नाजाल्यार यू आर नॉट सिन्सियर. दिस इज वॉट आय बिलीव. देरफॉर आय विल नॉट विथड्रॉ द रेझोल्युशन. हो प्रस्ताव हांव मतदानाक घालता. जांकां मान्य आसा तांणी हय म्हणचें, हय. जांकां मान्य ना तांणी ना म्हणचें. ना म्हणटल्यांचें म्हणणें मान्य जालें, ना म्हणटल्यांचें म्हणणें मान्य डिव्हिजन जालें. डिव्हिजन दाखय मरे. प्रस्ताव फाटी घातलो. दुसरे वटेन इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान मान्यताय दिल्ले युनिटांचेर गोंयकारांक कामाक घेवपाची सक्ती घालपाक शकना म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. विश्वजितान प्रस्नकाळा वेळार हो विशय काडिल्लो. Is there a condition in this investment promotion board to protect the interests of Goan, and what is this percentage of Goans that need to be employed? In case this 80% criteria is not met, then what is your role to enforce that this 80% criteria is met? I need to know what is your role, what will your department do? गव्हर्नमेंट जॉब जे असतात ताका आमच्यान ऑफिशियली 15 years रेजिडन्स आमी घालूं शकतात. प्रायव्हेटांत आमी घालूं शकनात. आणि त्यामुळे कोणी तरी करूंक ना जाल्यार पेनल्टी घालणे. आय थिंक द लॉ ऑफ द लँड वील नॉट परमीट. म्हाका दिसना प्रायव्हेट क्षेत्रांत गोंयकारूच घेवंक जाय असो कायदो ह्या भुमीत ना आणि तो जावूंय शकना. Related to the question, he has no answers. Let me complete. Promotion board darar केल्लें आसा. Let me complete. What you have no answers. Let him finish. What do you want him to finish when he is not giving me the answer to the first supplementary? How do you say Why should I sit down? You ask him to answer. What is the mechanism? ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सरकारान मोपा विमानतळा खातीर घेतिल्ल्या जमनीर मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर चिरे काडप चल्लां. तुळसकरवाडी आनी पीडब्ल्यूडीच्या उदकाच्या टाकये फाटल्यान हे बेकायदेशीर चिरे काडटात. सुमार 1 लाख चौखण मीटर जमनीर चिरे काडल्यात. खण खात्यान धाड घालून एक जेसीबी जप्त केले. खात्यान ती केस पेडणे पुलिशेकडे दिल्ली. इतले आसूनय अजून त्या जाग्यार सर्रास बेकायदेशीर चिरे काडप चल्लां. पळयात रिपोर्ट. मोपा पेडण्यां सरकारान ग्रीनफिल्ड विमानतळाक म्हूण 78 लाख चौखण मिटरां परस चड जमीन घेतल्या. आता ह्याच विमानतळाच्या जमनीर बेकायदेशीर चिरे काडटल्यांच्या लॉबीन कब्जो केला. सध्या मोपा 2 सुवातींचेर मोठ्या प्रमाणात चिरे काडपाचें काम नेटान चल्लां. आता हांगा पळयात, ही तुळसकरवाडीची सुवात. ही पुराय जमीन सरकारान मोपा विमानतळा खातीर म्हूण घेतल्या. थंय चिरे काडपाची खण कशी तयार जाल्या पळयात. आता हें पळयात, हें चित्र मोपा पीडब्ल्यूडीच्या उदकाच्या टाकये फाटलें. ह्या जाग्या वेल्यान मोपा विमानतळाचेर वचपाक रस्तो वतलो. हांगासरूय चिरे काडपाचें काम मोठ्या प्रमाणात नेटान चल्लां. हेच सुवातेर खण खात्यान धाड घालून एक जेसीबी मशीन धरला. कितल्या सुवातेचेर चिरे काडप चल्लां ताचो तपास खातें करता. खात्यान सध्या हें प्रकरण पेडणे पुलिशे कडेन दिलां. हे पयलीं 2012 खण खात्यान ह्या सुवातींचेर धाड घालून बेकायदेशीर चिरे काडप बंद केल्लें. मात अजून हे चिरे काडपाचे प्रकार चालूच आसात. राजकीय आशिर्वादा शिवाय सरकारी सुवातीर असली बेकायदेशीर गजाल अशी बेधडक जावंक शकना. मात ह्या चिरेकारांच्या लॉबीचो गॉडफादर कोण ताचेर मात कोणूच उलयना. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. घेऊया एक विराम.